गेले काय महिने सो मेनी मंथ्स प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल्स जे आहा त्या स्कुलांनी पेरंट्सांक आनी मॅनेजमेंटा भितर कितें वाद जाला रिगार्डिंग इनक्रीज ऑफ फीज हाचेर गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक जाय आसलें. ऑन वन सायड इज अ रायट टू एज्युकेशन एक्ट, दुसरे सायडीन आतां हो पॅन्डेमीक मे बी स्कूल्स thought that it is right on their part to increase the fees or whatever demands they have made. But at the same time, हे सगळे पिक्चर मनात धरून एक बरो जर सरकार आसलो दोन्ही सायडीक आपल्या एका टेबलाचेर हाडून कितें तरी भासाभास तरी करूंक शकतलो आसलो. आज हे प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट आनी तो एज्युकेशन मिनिस्टरूय आहा ताणें हें करपाक जाय आसलें आतां पर्यंत. आमची अजून तुमकां मागणी आहा की चीफ मिनिस्टरान हे दोन्ही सायडी आपल्या टेबलार हाडून एक कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. तेन्नाच म्हणून येता बाबा हो एज्युकेशनाचेर कितें तरी लक्ष दिता म्हणून. बीजेपी सरकार हांगा गोंयांत आसा, तुमचोच बीजेपी सरकार जो दिल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट, ताजे फायनान्स मिनिस्टर सांगता की इकॉनॉमी श्रिंक जाल्या आनी दॅट टू बाय एक्ट ऑफ गॉड म्हणटा न्ही. सो हो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा जाल्यार तुमी सरकार हांगा समजून घेवपा जाय की हे एकाच वर्सा खातीर रिलीफ दिया न्ही तांकां. तशें कशें जातलें, तांचे क्लासी बंद करता म्हणटात, तांकां भुरग्यांक स्कुलांतले काडा म्हणटात फी भरना जाल्यार. अरे हो आकांत कित्याक तुमी पेरंट्सांचेर आवय बापायचेर घालता. आप गव्हर्मेंटान हें केलां दिल्ली, आप गव्हर्मेंटान सांगलां तुमी फक्त ट्युशन फी चार्ज करा, बाकीच्यो फी चार्ज करनाका, अशें कितें तरी दिया न्ही, तांकां रिलीफ मेळो न्ही.